Students, another problem from the logarithm unit for class 9. So हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की ऑलरेडी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिल्या log of 2 ची व्हॅल्यू दिल्या आणि log of 3 ची व्हॅल्यू दिल्या. सो हे तुमकां फाइंड करपाक जाय बाय यूजिंग हे जे दोन लॉग दिल्या पळय ते. सो तुमचे हांगासर तुम्ही आता कशें सॉल्व करतले, हांगासर पयली तुमकां इधर हेंका कन्वर्ट करपाक जाय इंटू log 2 ना जाल्यार log 3 ना जाल्यार log 10, log 100, log 1000 लाइक दॅट. सो हेची तुमकां डायरेक्ट व्हॅल्यू हांवें ऑलरेडी इन लास्ट व्हिडिओज एक्सप्लेन केला. log of 10 म्हटल्यार व्हॅल्यू कितली 1, 100 म्हटल्यार 2, 1000 म्हटल्यार 3. ही तुम्ही डायरेक्टली व्हॅल्यू फाइंड करूंक शकता. आणि एक log of 1 ची व्हॅल्यू 0. सो लाइक दॅट असे 0 जितले इनक्रीज जातले तितले तुमचे व्हॅल्यू हांगासर वाडटली. सो आता हांगासर log of 1.5 आसा राइट. सो हेका आता तुम्ही पयली कन्वर्ट करतले log 1.5 आता आमकां पळय डेसिमल नाका जाल्यार आमी डेसिमल जावन कितले नंबर आसा 1 डिजिट आसा राइट. सो हांगासर डिवाइड बाय कितें करतले 10 करतले. ओके. सो जेन्ना अशी टाइप प्रॉब्लेम येतली डेसिमल काडात डिवाइड बाय कितले आहा ते. सपोज 1.25 आसलो जाल्यार तुमकां डिजिट नाका 125 बऱ्यात. डिजिट कितले आसा डेसिमल जावन 2 आसा. सो 100 जातलो. एक आसा म्हटल्यार डिवाइड बाय 10 जालो. सो आता हें कॅन्सल कराच 5 च्या टेबलान 5 2 जा 5 3 जा. ओके. सो 3/2 करलो न्हू. हांगासर कोशंट लॉ एप्लाय जातलो. सो कोशंट लॉ तुम्ही पळोवंक शकता फ्रॅक्शनान आसा ते मायनसान जातले. ओके. सो हांगासर log of 3 मायनस log of 2. आता log of 3 ची व्हॅल्यू तुम्ही पळोवंक शकता कितली आसा 0.4771 आणि log of 2 ची व्हॅल्यू 0.3010. हे आता मायनस करतले तुम्ही लाइक दिस अशे बरेच आणि 0.3010. एकांसून 0 काढलो 1, 7 1 काढलो 6, 7 0 काढलो 7, 4 3 काढलो 1, डेसिमल एज इट इज 0. सो युअर आन्सर इज log of 1. हे जे कितले येतलो 0.1761 येतलो आन्सर. ओके. सो log of 1.5 चा आन्सर कितलो 0.1761. ओके. नाउ नेक्स्ट हियर गिवन log of 5. हेका तुम्ही व्हॅल्यू कन्वर्ट करतले पयली एक तर log of 2 हाडूंक जाय ना जाल्यार log of 3 व्हॅल्यू हाडूंक जाय. ओके. सो ह्या बेसाचेर तुम्ही log of 5 चे फाइंड करतले. सो आता हांगासर विदाउट यूजिंग लॉग टेबल तो काय. सो हांगासर सॉल्व करताना पळयाच आता कशें करतले. log of 5 दिला. ओके. हेचे जर आमी फॅक्टर सुद्धा काढूंक येयले जाल्यार काय येवचे ना 5 1 जा 5 येतलो. सो कितें करपाक जाय अशें जेन्ना कंडिशन आसतले तेन्ना log pi येतात ते आन्सर कन्वर्ट कराच. सो पळयाच कशें केलो log of 10 डिवाइड बाय 2 केलो. जर हे कॅन्सल केलो जाल्यार आन्सर कितलो येयलो 5 राइट. सो आमी बरयतना मागीर log of कितें बरयतले हे कॅन्सल केले जाल्यार log of 5. सो अशें कन्वर्ट करपाक जाय तुमकां. ओके. सो हांगासर तुम्ही आता हांगासर परत लॉ एप्लाय करूंक शकता. सो कोशंट लॉ निकतो जो दाखयल्लो पळय तो. सो अशा फॉर्मान येयले तुम्ही आता दोनूय मायनस कराच. log of 10 minus log of 2. सो log of 10 हांवें तुमकां हांगासर दाखयल्ले निकते पळयाच log of 10 ची व्हॅल्यू 1 आणि तुका log of 2 ची व्हॅल्यू गिवन आसा. सो हे मोस्टली MCQ क्वेश्चन. ओके. सो log of 10 ची व्हॅल्यू 1 मायनस log of 2 ची व्हॅल्यू गिवन आसा तुका 3010. सो हे आता मायनस करताना पळयाच कशें करतले. सो हेच्याकडे नंबर डेसिमल म्हणजे ना म्हणून एका 0 0 पुट करप. हांगासर 0.3010. सो हांगासर मायनस करतले तुम्ही 0 सून 0 काढलो 0. आता 0 सून वचना म्हणून हांगा कॅरी केलो. हांगासर कितलो येयलो हांगासर 10 जालो. 10 सून 1 काढलो 9. हांगासर 9 उरलो. 9 सून 0 काढलो 9 उरलो. हांगासर बरस हांगा कितलो 9. 9 सून 3 काढलो 6. सो हांगासर 0 उरलो. 0 सून 0. सो आन्सर कितलो येयलो 0.6990. सो हे तुमचे log of 5 ची व्हॅल्यू. ओके. लाइक दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व. थँक यू.